नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. मांद्रे जुनूस वाड्यार तळयेन पोनेळ उमटले. 2 जाण नेपाळी बोडले. एकल्याक वाटोवपाक येस, दुसऱ्याक बुडून मरण. बशींनी प्रवास करपी बायलांक तिकेटीन मेळटली 50% सूट. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोशणा. सांखळे म्हजी बस येवजणेचो शुभारंभ. नुस्तेमोगी गोंयकारांच्या भलायकी कडेन चल्ला खेळ. सुरावले वाठारांत नुस्तेकांनी विकताली पोळशेल्लें नुस्तें. सोपो कंत्राटदारान प्रकार हाडलो उक्ताडार. नुस्त्याची विक्री केली बंद. नमुने धाडल्यात चांचणेक. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला भायर कांय जाण रस्त्या कुशीक गाडयो करतात पार्क. अपघातांची शक्यताय प्रशासनान दिवचें लक्ष. मडगांवकारांची मागणी. दिव्यांगांक 2000 पावनात 6000 दियात. पयशे वाडोवन दिले ना जाल्यार करतले आंदोलन. डिसेबिलिटी रायट असोसिएशनाचो अध्यक्ष आवेलिना डिसाची शिटकावणी. पणजे फेरीबोटी कडल्यान नो पार्किंग झोनांत गाडयांची पार्किंग. थळाव्यांक जाता त्रास. ट्रॅफिक पुलिशेक सांगून गाडयो लायतले काडपाक. न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायची माहिती. मांद्रा जुनूसवाड्यार तळयेन पोनेळ उमटिल्ल्या नेपाळी नागरिकाक बुडून मरण आयले. 2 नेपाळी नागरीक पोनेळांतल्यान प्रवास करताले तेन्ना तोल गेल्ल्यान दोगूय उदकांत पडले. एकल्याक थळाव्यांनी वाटयलो जाल्यार दुसऱ्याक बुडून दुर्दैवी मरण आयले. बुडून मरण आयिल्ल्या नागरिकाक थळाव्यांनी उदकांतल्यान भायर काडून उजो पालोवपी दळाच्या सुवाधीन केला. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आम्ही ट्राय केली आणि आमच्या वांगडा फायर ब्रिगेडीचे जायते मनीस आसले. तांणी ट्राय केली पयली बट तें जायना आसलें आनी ते भाशेन आमकां ती बॉडी मेळपाक म्हाका दिसता आनीक आमकां 12 वरां रावचें पडटलें जी बॉडी वयर येवपाक. सो आमकां जाय आसलें तेचे पयलींच ताका कितें करून काडपाचो. सो आमी जायते 2 रावंड मारले. आमी म्हाज्या वांगडा म्हाजो कलीग आहा मिंगल फेर्नांडीस एक्स सरपंच आनी तें आमकां मातशें डिफिकल्ट पडटालें कित्याक एकलो 2 जाण उदकान वचोंक मातशी रिक्स भिरांत दिसता. सो कोण तरी सपोर्टाक जाय आसलें. सो हांवें आमचे जे लायफ गार्ड आहा तांकां उलो मारलो तुमी मातशें या म्हणून. ते म्हणाले ऑफिशियली आमकां येवंक जायना बट तेणी ट्राय केली आनी 2 भुरगे आसले. एक आमचो तुजें नांव कितें दत्ता कोरगांवकर आनी दुसरो आमचो लेस्ली रॉड्रिक्स. आनी जेन्ना आमी लायनीन अशें वचोन चॅक करताले तेन्ना तेच्या पांयांक आदावलो तो. म्हजी बस येवजणे खाला बशींनी प्रवास करपी बायलांक 50% सूट दिवपाची घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली. सांखळे म्हजी बस येवजणेच्या शुभारंभा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. बशींनी प्रवास करपी बायलांक आता खोशयेची खबर. कदंबा सयत खाजगी बशींनी प्रवास करपी बायलांक आता तिकेटीन 50% सूट मेळटली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घोशणा केल्या. सांखळे म्हजी बस येवजणेच्या शुभारंभा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. म्हजी बस येवजणे खाला जे बस धनी आपल्यो बशी चलयतले तांकां लुकसाण कशेंच जावचें ना. उलट वर्साक तांकां 2.5 लाखां मेरेन फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. ते भायर नवी बस घेवपा खातीरूय तांकां अनुदान मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. हे कार्यावळीक वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिनो, कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. लेडीज जी प्रायव्हेट सेक्टरात काम करतात म्हणजे इंडस्ट्री सेक्टरात तांकां 50% कन्सेशन आमी सगळ्या बसींचेर दितले. सगळ्या बसींचेर दर सकाळ प्रायव्हेट सेक्टरान कामां करपाक जाय. तुमकां रिफंड कशें दिवपाचें तो आमी विचार करता. तुमकां लॉस भितर पावत आमी करचे ना बट चड म्हणून म्हणटा हांवें आज आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत प्रत्येकान आपलो फॉर्म म्हाजी बस येवंकी वो भरून दियात. कामगारांच्या फंड्यात सगळ्यात फाटले भोवती धरलेलो फक्त 50 जणांकूच फायदो मेळ्ळा. फक्त आतां 50 जणांक मेळपाक नाका आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय गोंयभर. आयच्यान कार्यक्रम सुरवात जाला. 22 सोमारच्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांचे ज्या जाग्यार जितके बेगीन जॉईन जावपाक तयार आसा आमी थंयूच कार्यक्रम करपाक तयार आसा. म्हणजे ग्रामीण भागात पयलीं कित्याक करता कारण ग्रामीण भागांतल्या बसपाक आमी पळयता की चड लॉस सहन करता. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल केरीच्यान बस सांखळे येता जाल्यार ताका एकदां चड लॉस सहन जाता. ताका फायदो जावचो म्हणून ग्रामीण भागांतल्यान पयलीं नेक्स्ट आमी 10 जाणां सांगे केपें काणकोण आनी मागीर वेळटे आनी
ताज्या उपरांत फोंड्या मडगांव म्हापशा आनी वास्को हे तिनूय आमी कवर करता. पण 8 ते 10 दिसाच्या भितर सगळ्यांक ऑन बोर्ड घेता. हांव गोंयांतल्या सगळ्या प्रायवेट बस ओनरांक आव्हान करता की म्हाजी बस ही आमी खूब बऱ्या पद्दतीन डिझायन केल्या. तुमकां प्रत्येकाक कमीत कमी वर्साक आमी नवीन बस चेंज करीत जाले वर्साक 2.5 लाखाच्या सकयल अशेंच म्हणजे फायदो म्हणजे 2.5 लाखाच्या पेक्षा चड फायदो मेळटलो ह्या खात्रीशी सांगू शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नुस्तेमोगी गोंयकारांनूच सादूर जायात. नुस्तें विकतें घेतना तें ताजें आसा काय ना हें पळोवनूच घेवचें. सुरावली वाठारांत पोशिल्लें नुस्तें ताजें आशिल्ल्याचें सांगून विकप्यांचो पर्दाफाश जालो. पळयात पुराय बातमी. नुस्तेंमोगर गोंयकारांक उणी वचना, पूण गोंयकारांचें हेच आवडटें नुस्तें जर ताजें आशिल्ल्याचें सांगून तुमकां पौशेल्लें विकपाक लागलें तर हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही गजाल खरी. सध्या गोंयभर वचत थंय रस्त्या कुशीक गाडी लावन नुस्तें विकतात वा 2 ते 5 नुस्तेकांनी विक्रेक बसतात. सुरावले वाठारांत घडिल्लो प्रकार आयकलो जाल्यार गोंयकारूच आतां नुस्त्याक विकतले. सध्या गोंयांत नुस्तेमारीचेर बंदी आसली तरी लेगीत भायल्या राज्यांतल्यान नुस्तें गोंयांत येता. मडगांव एसजीपीडीए मार्केटांतल्यान भायर मारिल्लें नुस्तें कांय बायलां काडून कुशीत दवरतात आनी सांजे वेळार सुरावले वाठारांत विक्रेक बसून लोकांची फसवणूक करतात. हो सगळो प्रकार सोपो कंत्राटदार मिलाग्रिस फर्नांडीस हाणें उक्ताडार हाडटकीच एफडीएचे अधिकारी ह्या सुवातेचेर धाड घालून नुस्त्याचे नमुने चांचणी खातीर व्हेल्या. फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर अहवाल येतकीच सगळें स्पश्ट जातलें. मात आतां नुस्तेमोगी गोंयकारां मुखार एक व्हड प्रश्न उप्रासला. दर एकल्यान खंयच्याय नुस्तेकारां कडल्यान नुस्तें विकतें घेतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. सिच्युएशन हे आमगेले गोंयकारान आयज चोवपाचें हिंगा स्क्रॅपाचें नुस्तें हाडून इंगताले. एकदम क्लियर करता सारकें. होलसेल फिश मार्केट एसपेटेचो बंद जाले उपरांत त्यो सगळे एजंटाच्यो गाडयो आहा त्यो भायर येताय. भायर येवन हे एजंट हे मायग्रंट्स हिंगा नुस्तें घेताय ते येवन थिंगा रावताय आनी ते नुस्तें घेताय आनी हाडून हिंगा इंगताय. आनी इम्पॉर्टंट म्हणलेलें हिंगा हुंय उदकाचें कनेक्शन ना, नोड्याचें कनेक्शन ना. हिंगा हुंय आहा हिंगा इतली एक न्हूय आहा. ते न्हूयन सगळे सुरेजाचें उदक सोडलें आहा आख्खे हारे बांदसून ते आख्खे आमगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन. आनी हिंकून सगळो गू आहा हे उदकांक. हे गुवाच्या उदकान हे नुस्तें धुयताय स्क्रॅपाचें आनी हाडून हिंगा इंगताय. ही मायग्रंट्स आतां हेंकां हे मायग्रंट्सांक कितें जाय पयशे हेंकां गोंयकारांचें कोणूच गेलना. आनी आतां हो पडे हिंगाचो पंचायत आनी हे सरपंच कोण आहा ते हे आमकां हेणी एक्चुअली हेंकां बंद करप हे इलिगल. एक हो गाडो आहा हिंगा हे गाड्याक लायसन्स पासून ना. सकाळीं हांवें विचारला तेका लायसन्स पासून ना हे गाड्याक. सो ही पंचायत आहा न्हू ही पंचायत म्हाका दिसता गांवच्या लोकांनी हेंकां निवडून हाडला हें काम करून एक बरें काम करे मरे. सरपंच आहाय ते. अरे लोक आयज तुमी बांबोली हॉस्पिटलान चोय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान चोय वचोन रिकॉर्ड काडाय. 99-95% लोक बरे नाय. आमगेले गोंयकार सिकनेसान आहाय सगळे. असले डिजीज आसले नुस्तें तुमी आमकां खावयताय. हे बंद जावपा जाय. हांव मागता आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या सगळ्या गोंयकारांक. हो एक हांवें व्हिडिओ काडून सगळ्यांक पावयलो आनी हेजेर एक्शन जालें. दुसरें हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या बाणालेच्या एमएलएकूय. तशेंच थँक्यू म्हणटा आमच्या कलेक्टराक आमच्या पुलिसांक. हें सगळ्यांनी मुखार सरून हे बंद जाला देखून. आनी हे आनी परतून हिंगा जावपा नाका. हे मायग्रंट्स हिंगा स्क्रॅपाचें नुस्तें इंगताय ते आनी हिंगा ह्या जाग्यार आनी परतून नाकाय. आमच्या गोंयकारांक नुस्त्याक जाय. रिटेल बाजार आहा थिंगा वचून घेवपा जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला भायर कांय जाण रस्त्या कुशीकूच गाडयो पार्क करतात. रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करप धोक्याचें थारपाक शकता. तेन्ना प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन योग्य पावलां उबारपाची मागणी जावपाक लागल्या. दुसरे वटेन पार्किंगेच्या विशयावेल्यान फातोडीचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर खर टिका केल्या. मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला भायर रस्त्या कुशीक जावपी गाडयांची पार्किंग हो सद्याक चर्चेचो विशय जावन रावला. हॉस्पिटलाच्या आवारात गाडयां खातीर पार्किंगेची सुवात आसतना कांय जाण रस्त्या कुशीक आपल्यो गाडयो पार्क करतात. रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करप धोक्याचें थारपाक शकता. एकाद्या वेळार अपघात जालो जाल्यार ताका जबाबदार कोण असोय प्रस्न आसा. तेन्ना प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन योग्य ती खबरदारी घेवपाची मागणी मडगांवकार करपाक लागल्यात. पळय हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा ही हायवे आख्खी हायवे
हांगा पणजेच्यो वास्कोच्यो गाडी येता वयता सारक्यो प्लस आमचे पेशंटूय येता भितर. आतां पेशंटाक एक्चुअली फाटल्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान पार्किंग जागो आसा पूण ते थंय पार्किंग करना, हांगा रस्त्यारूच दवरतात. आतां एम्ब्युलन्साक एक फावटी जागोच मेळना भितर वचपाक. तेन्ना आमचे पुलीस सेल आसा न्ही तेंच्यांनी येवन ते पळोवपाचें हांगा, खाली सिटींग पळोवपाचें न्ही. आउटसायड ऑफ द सोसायटी हॉस्पिटल इज द मेन न्ही. आमचे पेशंट येता वयता तांकां जागो जर प्रॉपर करून दिलो जाल्यार तेंच्यांनी बड्याच्यान भितर येवपाक जाता. हेजेर मातशें ते पुलिसांनी दखल घेवची. तांकां नाल्यार ते सिक्युरिटी आसता थंय, सिक्युरिटीन पसून ते येवन पळोवपाक जाता आनी ते तांकां मातशें सायडीन बिडीन पार्क करपाक सिक्युरिटी दवरपाक जाता. हें म्हाजें मागणें. पार्किंगेच्या कोफुसावाक सरकारूच जापसालदार आशिल्ल्याची टिका गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या. हॉस्पिटलाच्या आवारांत पार्किंग आसा पूण थंय उदक साचून रावता. अशा वेळार लोकांनी गाडयो पार्क तरी खंय करपाच्यो अशेंय विजय विचारता. आयकात ताचें म्हणणें. हॉस्पिटलाचो प्रॉब्लेम म्हणटा असो की हॉस्पिटल ते कंप्लीट सारकें ताणें करूंक ना. आतां कंप्लीट म्हळ्यार कितें, म्हजे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे भितर एटलिस्ट 100 व्हेहिकलां पार्क करपाक पार्किंग प्रोविजन केल्लें आसा खंय हॉस्पिटलाचे भितर. आतां हॉस्पिटलान भितर तूं पावत ना. कित्याक पावना? कित्याक थंय सारकें फ्लड आयिल्लें आसता, म्हळ्यार फेरीबोट घेवन हॉस्पिटलान वचचें पडटा मनशाक. अशी परिस्थिती आहा. आनीक पायलट बे ना, बस बे ना, टॅक्सी स्टँड ना. आनी सरकाराचो एक ऑर्गन म्हळ्यार GSIDC काडटा आनी हायवेचेर उडयता. हायवे म्हणटा GSIDC करपाचें, GSIDC म्हणटा हायवे करपाचें. बोवाळान लास्टाक सरकार म्हण ती वस्तूच ना. आनी जो हे डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन म्युनिसिपालिटी ताचे कडेन ना, हे कांयच करना. हे जर करताले जाल्यार आनी सरकाराक सांगूंक जाय आशिल्लें की बाबा सर्वसामान्य मनीस त्या हॉस्पिटलान वता म्हणून. आनी भितर सर्वीस मेळना ती मेळनाच. भायल्यान भितर पावपाक ताका फेरीबोट घेवची पडटली. थंय टॅक्सी स्टँड आसूंक जाय आशिल्लो, तो रिक्षा स्टँड जाय आशिल्लो, किंवा पायलट स्टँड जाय आशिल्लो. हे सगळें प्रोविजन करूंक जाय त्यांनी. आतां ट्रॅफिक सेलाक घालून जर आमी तालाव मारपाक लागले डबल पार्किंग जाता म्हणून, लोक म्हणटा जाल्यार आमकां भितरूय वचूंक दिना. म्हळ्यार हॉस्पिटल काडून तुमी ते नर्सिंग कॉलेजीस करूंक सोदता काय म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला दिव्यांग व्यक्तींक म्हयन्याक 2000 रुपया मेळटात. पूण हे 2000 पावनात तेन्ना सरकारान ते पयशे वाडोवन दिवचे. सरकारान पप्पल फेस्टिवला पयलीं हे पयशे आमकां वाडोवन दिवचे. पयशे वाडोवन दिले ना जाल्यार पप्पल फेस्टिवलान येवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी डिसेबिलिटी रायट असोसिएशनाचो अध्यक्ष आवेलिनो टिसान दिल्या. The Purple Fest 2025 has been announced, and we have seen that the Purple Fest is not benefiting the grassroots people with disabilities at the grassroots levels. So we are putting forward our 7-point demand to the government to resolve the issues within 3 months. That is before the Purple Fest 2025. Failing which we will protest at the Purple Fest 2025. Our demands are as follows: increase in the Dyanand Social Security Scheme from 2,000 to 6,000 per month as per order of State Disability Commissioner. Secondly is jobs for persons with intellectual disability. Jobs for persons with disability, intellectual disability, especially in the government sector. And also we want that the skill development centers, respite care centers should be started by the government. Our level best providing all the facilities to Divyangs. आणि तो जर दिव्यांगाच्या ह्या इंटरनॅशनल फेस्टिवल ज्या वेळार युनायटेड नेशन्स पासून कोलॅबरेट जाता, इफ ही इज ओनली कन्सर्न अबाउट ओनली दीस, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज वन अमॉंगस्ट दी स्टेट इन इंडिया हू इज पेइंग द हायेस्ट component of this. Even we are not happy about it, but we will see to that is increased. बट पर्पल फेस्टिवलावर कशी कोणी धमकी घालता जर जाय ते बरोबर न्ही. ते आपल्याच भावाचेर अन्याय करपा सारकी ही गोश्ट आसा. पयलीं तांणी स्टडी करपाचें की खंयचे स्टेटींनी आमचे परस चड आसात फॅसिलिटी. गोवा इज अ मॉडल स्टेट इन ऑल दीस थिंग्स. ही शूड टेक परमिशन ऑफ ऑल दी दिव्यांग NGOs फर्स्ट बिफोर रेजिंग, म्हणजे बिफोर मेकिंग सच स्टेटमेंट दॅट ही विल प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दी पर्पल फेस्ट.
पणजे कसिनो कडल्या फेरी बोटी कडेन लायिल्ल्या नो पार्किंग झोनांत लोक गाडयो पार्क करून दवरतात. गोंयकारांकूच न्हय भायल्या पर्यटकांक लेगीत नो पार्किंग झोनांत कारी तशेंच दुचाकी पार्क करून दवरतात. हाचो त्रास बेतींतल्या पणजे फेरयेन येवपी लोकांक जाता. हाची दखल न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायन घेतल्या. ट्रॅफिक पुलिशेक सांगून ह्यो गाडयो काडपाक लायतले म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगले. बेतींतल्यान पणजे येवपा खातीर वा पणजेंतल्यान बेती वचपा खातीर पणजे कॅसिनो कडेन आशिल्ल्या फेरीबोटींतल्यान हजारांनी लोक प्रवास करतात. मात हे फेरी पॉयंटा कडेन आशिल्ले नो पार्किंग झोनांत थळाव्यांनी तशेंच पर्यटकांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरल्या. हाका लागून फेरीबोटींतल्यान यो वच करप्यांक त्रास जाता. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण कांय लोकांनी मागणी केल्ली. Parking 5 minutes okay, but a long time you have to pay parking. Either they can keep. पूण हांगासर पार्किंग नो पार्किंग म्हणून बोर्ड मारला तरी लोक पार्क करता. Government should take action, no? Just pick up the bikes, let them get fined, or it blocks everything like crowd. When it is peak hours, it will be crowded. For me, no problem. I travel leisurely. For daily workers, it should be very frequent. मी ते मुद्दा मारून घेतलेले की हांगासर सांजच्या टायमार सकाळच्या कामाक वयता पळय तेन्ना खूब रश जाता म्हणून आनी भितर सरपाक आनी भायर सरपाक एक वेळ धरूंक ना. करून हांगासर लेफ्ट सायडीक एक वेळ धरूंक जाय बायकांक लायन लावपाक ऑर 4 व्हिलरांक कितें घेता पळय तांकां आनी तशीच वचपाकूय एक सायड अशी घालूंक जाय उंचाय जाल्यार आर्ते परते. पूण लोक आतां पार्किंग लायता म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम जावपाक लागला. हय पार्किंग येता आनी मदींच येता वांकडी गाडयो घालता लावपा खातीर आनी जाल्यार कितलो टायम रावतात आनी ते झगडे घालतात हिऱ्याचेर आनी भितर सरळ कोण येता पळय बाय लागले धांवता तांकां ते त्रास जाता. कित्याक ते गाडयो आडी टिडयो तुज्यानी काडटा हांगा ते जम्म कसो वळख मारता चडीन जाता जम्म करून एवढेच वळख मारता म्हणून हांगा हे उडोवंक तांकां शीस उडोवंक जाय तांकां. त्या खातीर ते हांगासून जाल्यार हांगासर एक पोलीस तरी घेवंक जाय आनी भितर तरी जाय कोण जाल्यार तेंची सेक्युरिटी घेवंक जाय. पयले डिपार्टमेंटाचे इन्स्पेक्टर आसले ते पळयताले कोणाक मनशाक ते दवरताले ते कांय उरोवंक ना. हे विशीं जेन्ना न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायाक विचारल्यार तांणी सांगलें ट्रॅफिक पुलिसांक सांगून पार्क केल्ल्यो दुचाकी आनी कारी बेगीनूच काडपाक लायतले म्हूण ताचें म्हणणें. जेन्ना नो पार्किंग बोर्ड करता ती सायन बोर्ड लायता ताच्या नंतर लोकांनी ते हें करप आसा. वी डू नॉट हॅव अ ऑथॉरिटी टू लिफ्ट द व्हेहिकल. आमी हातून भितर पोलिसांक कळयतात आनी 1-2 फावटी आमी कळयले आसा आनी परत एक फावटी आमी कळयतले. जाता कितें की थंयच्यान लोक जे येतात कोणी गोंयकार असतात थोड्योश्यो बायलोय असतात आमी तांकां हें करपाक म्हणजे ते मेन रोडाचेर जायना पूण तरी आसतना नो पार्किंग बोर्ड आनी इट रिमेन्स आयडल एखादे वेळ ताका लागून आमचे जे आमी नो पार्किंग बोर्ड कित्याक लायिल्लो आसा ही एखादे वेळ आमची आनी कितें एक्टिविटी येतली बी म्हणून. इट इज नॉट मेंट फॉर पार्किंग बट पीपल आर पार्किंग एंड वी वील इन्फॉर्म द ट्रॅफिक टू जस्ट क्लियर इट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. कर्नाटकांत चामराजनगर जिल्ल्यांतल्या नरमहाडेश्वर अभयारण्यात 5 वाघ मेल्ले अवस्थेंत सापडले. हातूंत 1 वाघीण जाल्यार 4 पेटे आसात. रानमंत्री ईश्वर खांडे हाणें हे विशीं चवकशेचो आदेश दिला. 5 वाघांक वीख घालून मारिल्ल्याचो दुबाव आसा पूण वाघांक कशें मरण आयलें हे विशीं खरी म्हायती अजूनय सामकार आयिल्ली ना. मध्य प्रदेशा उपरांत कर्नाटकांत सगळ्यांत चड वाघ आसात. वाघ गोरवांचेर हल्लो करून तांचो शिकार करतात. ताका लागून लोक वाघांक वीख घालून मारतात. हालीं तेंपार वीख घालून मारपाच्यो जायत्यो घडणुको उक्ताडार आयल्यात. कांय वर्सां पयलीं गोंयानूय वीख घालून 4 वाघांक मारून उडयल्ले. फोंड्या म्हालांत भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला. ह्या सुण्यांक लागून हल्लो करपाच्यो न्हय तर अपघातांच्यो घडणुकांनी लेगीत वाड जाला. रस्त्या कुशीक चलता जाल्यार कांय सुणी हल्लो करपाक आंगार धांवून येतात. देखून संबंदीत प्रशासनान बेगोबेग प्रस्नाचो सुटावो करचो म्हूण फोंडेकारांनी मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या म्हालांत भटक्या सुण्यांचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. ह्या सुण्याक लागून हल्लो करपाचेच न्हय तर अपघाताच्या घडणुकांनी लेगीत वाड जाला. कांय म्हयने पयलीं दुर्गाबाट वाठारांतल्या एका माणकुल्या चलयेचेर सुण्यांनी हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. जाल्यार फाटल्या 2 वर्सांत 100 परस चड लोकांचेर सुण्यांनी हल्लो केल्ल्यान फोंड्याच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार केला अशी म्हायती मेळ्ळा. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी फोंडेकार करपाक लागला. फोंड्या सिटी एरियेक
कुत्र्याची भटक्या कुत्र्याची भरपूर संख्या वाडलेली आहा. ते कुत्रे मोटरसायकली जावं मागीर अशें कोण चलोन वता तेंच्या फाटल्यान धांवता. ते एक फाटले एक भुरगो घास मारून तो भुरगो इंजर्ड जाल्लो आहा. म्हळ्यार हांव लोकांक मागता की गव्हर्मेंटा कडेन ह्या कुत्र्या भटक्या कुत्र्या खातीर तेंच्यांनी उपाय करचो. जगभर आतां म्हणजे फोंड्यान कितें जाता खंय गांवांत वयत आसता कुत्रे लोकांच्या आंगार वयता आनी प्रत्येक कुत्रे आतां प्रत्येक मनशाक घास मारता आनी जावं एक केसी भरपूर वाडलेले आसा. आतां हें कितें जालें की घास मारले की म्हणटा की आयडीन त्या आयडीन जावं म्हयन्याक आतां 25 ते 100च्या वयर जाता कुत्रे आतां मनशाक घास काडपाक प्रत्येक म्हयन्याचे आतां 100 केसी आतां आयडीन आसता. सो हेजेर आतां हे गव्हर्मेंटान सीएमान कितें तरी या कोणाच्या आमच्या आमदारान कितें तरी हेजेर हें करपा जाय. कुत्र्याचें करपाचें कितें. सद्याक पावसाचे दीस आसा आनी पावसाचे वेळार गडगड बीन मारले कारण जर कुत्र्यांनी घास मारलो जाल्यार इफेक्ट जावंक शकता. सो इतली कुत्रे जे जाग्यार वता ते कुत्र्यांची खूब हें वाडलेली आसा संख्या. तेन्ना सरकारा कडेन मागता की तेणी ह्या कुत्र्यांक खंय तरी व्हरून म्हणजे हांगा जे थोडी संस्था आसा थंय हें करून कुत्र्यांक हांगसरल्यान सिटीच्यान करपाचें आनी भायर खंय तरी ज्या जाग्यार पळय रानां बीन आसा थंय सोडपाक जाता. त्या जाग्यार लोकवस्ती ना थंय तांकां सोडपाक जाता. आनी जेणे करून एक चुकून जर एक कुत्र्यान जर कोणाकूय घास मारलो जाल्यार आतां पावसान प्रॉब्लेम जावंक शकता. तेन्ना सरकारान तेजी काळजी घेवची आनी तेंचो बंदोबस्त करचो. फोंडा सिटीन गेले कांय म्हयन्या पासून सध्या भटके कुत्र्यांचें प्रमाण वाडलेलें आसा. विविध बिल्डिंगेचे सकयल तशेंच विविध रस्त्यांचेर हे भटके कुत्रे दिसून येतात. एकंदर एक 5 पेक्षा चड सुद्दां टोळी कशी एक कुत्रे हे सिटीन वावरतना दिसून येतात. ताका लागून लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. कारण 2 म्हयन्या पयलीं एका ल्हान भुरग्याक ह्या भटके कुत्र्यांनी हल्लो करून ताचो जीव घेतलेलो. ताका लागून आतां रस्त्यान वयतना आनी तशेंच टू व्हिलरवाल्यांक हे चावे घेवपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. फोंडेच्या हॉस्पिटलांत गेल्या 2 वर्सांत अशें दिसून येयलां की म्हयन्याक 100 पेक्षा अदीक चावे घेतलेल्या पेशंटाचेर ट्रिटमेंट केल्लो आसा. हेजे वयल्यान दिसून येता की हे भटके कुत्रे खूबच डेंजरस जाल्ले आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील च्यारी. गोंयांत 13 ते 15 वर्सांच्यो पोवण्यो फेरीबोटी आसा. ह्या फेरीबोटींची आतां अवतिकाय जाल्या. फेरीबोटींक कळम आयला. सुरक्षेची कसलीच उपकरणां ना. चोडण फेरी जशी घडणूक घडली तशी राशोल बोरये वाठारांत घडपाक शकता म्हूण समाज वावुरपी रॉक मास्करेनूच भंयुक्त आयला. तेन्ना सरकारान ही 15 वर्सांच्या फेरीबोटीची दुरुस्ती करची अशी मागणी तांणी केल्या. 2012 जेन्ना BJP सरकार आयलो त्या टायमाचेर 33 सुमार आमचे फेरीबोट आसले. आउट ऑफ 33 8 फक्त न्यू आयल्या. कळ्ळें का. सो इट मिन्स टू से रिपेअर मेंटेनन्स चेंजीस ज्यो पड कितें जाय आसल्यो त्यो आजून पासून जाल्यो नाही. चोडणा जे पड घटना घडल्या ती सेम हिंग राशोल जावपाची आहा. राशोल शिरोड्डा पांचवाडी बोरये हिंगसो लोक जायतो हिंग आमगे शासकी हो रूट घेवन येता. सरकारान हेजे नदर घालपाक जाय. कित्याक तूं आतां हे पड फेरीबोट आहा ते चोवपाक सगळ्यो रास्टड आहाय. देर इज नो सेफ्टी इक्विपमेंट्स देर. स्टाफ इज नॉट बीइंग ट्रेन्ड प्रॉपरली. रास्ट आहा तो चोवपाक गेल्यार हाल्यांक मोडपाक शकता. सामान्य मनीस जो पड ते जाग्याचेर येता तेंचो पळोवपाक वचना. सरकारान हेजेर नदर घालपाक जाय आनी ही पड changes or repair, maintenance or even for that replacement of the ferryboats has to be taken. R&D department हेजेर नदर घालून पळोवपाक जाय. बिकॉज budget allocation सरकारान हेजेर केलो पळय आहा. where is that money going? Probably this money is going for corruption purposes. हिस्ट्री शीटर टार्झन पार्सेकर, सागर पाटील आणि सनीश गाटवळ हांकां म्हापशेंच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान 11 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिली. ह्या तिगाय आड खून, मारबडय, खंडणी वसूल करप अशे साबार गुन्यांव नोंद आसात. हे तिगूय जाण 1 वर्सा परस चड काळ फरार आशिल्ले. उपरांत पुलिसांनी सांपळ रचून तांकां पेडण्यां वाठारांत अटक केली. गोंयाक जर पांचवेचार करतले जाल्यार ग्रीन कॉरिडॉर, ग्रीन टनल बांदपाची ही काळाची गरज आसा. तशेंच शेकां ही फकत दर्यावेळांचेर न्हय तर शेतांनी लेगीत आसपाक जाय. तरूच शेतां 12 म्हयने पांचवेचार उरतली. देखून ह्या संदर्भात बेगीनूच आपमजत गटाच्या आदारान हाचेर काम करतलो अशें विधान गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायान केलें. वी हॅव टू मेक गोवा ग्रीन अगेन. आनी हें जर आमी करतले जाल्यार म्हाका दिसता
ग्रीन कॉरिडोर्स आणि ग्रीन टनल्स ट्रेडिशनल जंप वापरलेले तो प्रतिभान मेन्शन केला की आम्ही आमची गोंयची झाडां गोंयची फळां तिथे दवरूंक जाय ते रस्त्याच्या सायडीन तिथे दवरली जाल्यार वायट कांय न्ही करचेच पडटलें हें करपाक आज सरकाराक म्हाका दिसता की लॅक द बील पण तुमच्या हातान ऑप्शन आहा तुम्ही रोखडोच तो सरकार बदलून बील हाडपी म्हणून मनशाक निवडून दिवं येता आनी ते केलें जाल्यार गोंयांत फुडार आसा एग्रो ट्युरिजमाक फुडार आहा शेतीक फुडार आसा आनी ते तुमी हांगा कृषी मेळावो करून जे कितें सुरवात करूंक सोदता ताकाय फुडार आसा हांवें एक अशें प्रपोजल घाल्लो सरकारा फुडें शेत म्हणटा ते फक्त बिचार कित्याक घालचें काय म्हणून शेतान कित्याक दिनाय शेतान जर शेत तुवें अलाव केलें जाल्यार ते शेत पयलीं 365 days ग्रीन उरचें पडलें गोंयांत जर ग्रीन उरलें जाल्यारच गोंयांत ट्युरिस्ट येतलो आनी ट्युरिस्ट जर येवन ते शेतार वतलो जाल्यार ताणें तें रोवचेंच पडलें आनी मागीर ते फार्म टू टेबल म्हणटा तो कॉन्सेप्ट जो आहा हांव तो पळोवपाक गेलो हांव म्हज्या मतदारसंघान तो कॉन्सेप्ट एडॉप्ट करपाचो आहा प्रायवेटली सरकाराचे सपोर्टाचे शिवाय आनी आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपां मदीं करपा खातीर बेतोडा जंक्शन ते उद्देगीक वचणुके मजगतीं आशिल्ल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. गोमंतक टीव्हीन रस्त्याची स्थिती उक्ताडार हाडल्या उपरांत बांदकाम खात्याक जाग येवन फोंडकुलां पुरोवपाचें काम हातांत घेतिल्लें. पूण भर पावसान फोंडकुलां पुरोवपाक अपेस आयिल्ल्यान थळाव्यां मदीं आतां आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या. हो जो रस्त्याची परिस्थिती आसा तुमी पळयता आसतले मोठ्या प्रमाणात जी मोठी वर्दळ आसा सावर्डे मतदारसंघान वयतलो जाल्यार होच रस्तो जाय पडटा निरंकाला वचत जाल्यार होच रस्तो जाय पडटा. ह्या जंक्शन बेतोडा जंक्शन टू सामकी औद्योगीक वसाहत किंवा पंचायत पर्यंत म्हटल्यार जाता ह्या रस्त्याची सामकी दैन जाल्ली आसा. कितले फावटी आमी आवाज काडलो तरीकय कांयच फायदो ना. काल पयर गोमंतक टीव्हीन हाजेर मोठ्या प्रमाणात फोकस घातलो आनी काल भरलेले पावसान हांगा पॅच वर्क चालू जाल्लें आसा जें एकदम कांयच अर्थ नाशिल्लो तें पॅच वर्क. आमची सगळ्यान मोठ्यान मोठी मागणी आसा की हो रस्तो सामको हॉटमिक्स जावचो 4 रस्ते तूं संपादकीय पंचायत पळयन आनी हाचें रुंदीकरण सुद्दां जावचें ही सामकी प्रामुख्यान मागणी आसा आनी जाता इतलें बेगी करचें. बेतोडा जंक्शन ते बेतोडा IDC ह्या 2 किलोमिटर रस्तो खड्डेमय जाल्ल्याचे वृत्त गेल्या शुक्राराक गोमंतक टीव्हीन उजेडात हाडलें. पूण कांयच वेळात PWDक जाग येयली आनी तेंच्यांनी हांगा जेट पॅचर धाडून खड्डे पुरोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण मोठो पावसान हांगा जेट पॅचर काम करता तें पळोवन स्थानीक लोकांनी हांगा तेंचे व्हिडिओ काडून व्हायरल करपाचो प्रयत्न केलो आनी खरेंच हे पावसा पयलीं काम जावपाचें खड्डे पुरोवपाचें काम भर पावसांत करता तें पळोवन स्थानिकांक हांसो काय रडो अशी स्थिती जाल्ले कारणान शेवट्याक ह्या कामगारांक जेट पॅचर घेवन वयचें पडलें. सद्याक 1-2-3 ठिकाणी ह्या रस्त्याचे खड्डे जेट पॅचरान काल पुरयल्ले आसात पूण बाकीचे खड्डे तशेंच आसात. आयज कांय वेळ बरें वत पडलेले पूण ह्या जेट पॅचरान आयज हे खड्डे पुरोवपाचो प्रयत्न PWDन केल्लो नाशिल्ल्या कारणान सद्या बेतोडा परिसरांत PWDचे हशे करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.